म्हणटात पळय झगडटात कुस्ती करतात तश्यो कुस्तीची केंद्रां जाल्लीं आहा. आय डोंट वॉन्ट दॅट. इफ अ विलेज वॉन्ट सम रिस्ट्रिक्शन लेट द विलेज डिसायड. आय हॅव नो प्रॉब्लम ऑन दॅट बिकॉज आय बिलीव इन स्विस मॉडेल ऑफ विलेज ऑटोनॉमी. बट देन इट हॅज टू बी वोटेड बाय द विलेज. इट कॅनॉट बी डिसायडेड इन द ग्रामसभा. ग्रामसभाक जाका मसल बरें किंवा जाका खाजा वचून तो वता सगळी खंय विलेज येता थंय. सो दे कॅन सजेस्ट एजेंडा बट इट हॅज टू बी वोटेड बाय द विलेज. I am ready to give autonomy, but let the village decide. We will work out that system. I am not going into details of this. Sri Vishwajit Rane. Speaker sir, I just listening to the explanation of the Honorable Chief Minister. But now, Makatari ek dista. I want to ask a question on. I think Honorable Leader of Opposition has already taken up this issue, and I think my colleague Mr. Cabral is that already Chief Minister is on record in the House saying that there are some good points in Regional Plan 2021. All of us know that it is necessary for us to have the regional plan at the earliest. He has already explained, Chief Minister has already explained. But I just want to know from the Honorable Chief Minister that along, you have just made a statement, I just want an assurance from you, is that will parallel to this regional plan 2021, when you are, this 2021 as of now, when you are carrying out this rectification, will you, as you have mentioned, it's a good suggestion that you will take some senior members of the House and discuss. कित्याक जितके तुम्ही चर्चा regional plan चेर करता, तितके तेका फाटे फुट्टा आणि खंयचे दिशेन पावतले, none of us know. And whether simultaneously, before fully opening it up, will you take up amendment of the Town Planning Act to give more powers to the Town Planning Department? Speaker sir, Town Planning हातून amendment ह्याच सेशनान हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. पण समजा जाली ना जाल्यार रिजनल प्लान ओपन करच्या पयलीं ही एमेंडमेंट येतली. आनी हांव आनी एक गजाल सांगूंक सोदतां. रिजनल प्लान ओपन करतलो हाजो अर्थ कन्वर्शनाक ओपन फिल्ड उडयतलो अशें जर कोणाची समजूत आसत जाल्यार ती चुकीची आहा. म्हाका टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो हांव एक्सपर्ट न्हय, पण हांव थंय डिपार्टमेंट इतल्याच खातीर घेतला की दुसऱ्या कोणाच्या हातान वचत जाल्यार इतली प्रेशरां येतली की तो ती सस्टेन करूंक शकतलो काय हाज्या संदर्भात म्हाका थोडोसो क्वेश्चन मार्क आहा. इट्स नॉट गोइंग टू बी इट्स नॉट मॅटर ऑफ ओनली करप्शन, इट इज ऑल्सो मॅटर ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर्स. Speaker sir, I will ensure that proper aspects are taken into consideration. 2021 चे ज्यो बऱ्यो गजाली आसा, ज्यो गजाली म्हाका दिसता कोणाचो डिस्प्यूट ना, त्यो गजाली काडून भायर उडोवपाची कांय व्हडलीशी आवश्यकता म्हाका दिसती पडना. ज्यो गजाली डिस्प्यूट आसा तितल्या पॉयंटांचेर आनी तितल्या हाजेर एरियेचेर फोकस करूया. I know, I was only making a mention of when you, before you fully open it, means not for suggestions and objections. Before it comes that this is a plan in force. So I am just saying whether both these things will be timed together. I am not talking of these. Yes, yes. Pramod Sawant. Speaker sir, we are discussing about the 2021 plan. But my question is, what happened about the 2011 regional plan? Is it the government has still the culprit of this plan? Why was the plan shelved? म्हाका अजूनय विचारपाचें आसा स्पीकर सर, ह्या तुमकां खबर आसतलें फाटल्या रिजनल प्लॅनान देर इज अ एलिगेशन क्रोर्स ऑफ रुपीज हॅव चेंज इन हँड्स. स्पीकर सर, हावजाक क्लियर करचें माननीय मुख्यमंत्र्यान, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें एंड ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान कितल्यो मोठ्यो भानगडी जाल्ल्यो आसात त्यो. त्या खातीर स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यान म्हाका सांगचें की सगळी फाटली केस जी आसा ती ते कितें करतले. आयज जर नव्यानूच जो लोक आयुक्त अपॉयंट केल्लो आसा त्या लोक आयुक्ता कडेन दितले काय कितें. माननीय मंत्र्यान सांगचें त्या टायमा वयलो टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर कोण आशिल्लो, कारण आमी सगळे जाण 2011चो प्लॅन हांगा 2021 खातीर डिस्कस करता. बट 2011 प्लॅनान रिजनल प्लॅनान गोंयांत कितें जाल्लें हें सांगपाची आनी पूर्ण गोंयाक कळपाची अत्यंत गरज आसा. 2011चो प्लॅन 4 म्हयन्या भितर फाटीं घेवचो पडलो, कारण देर वॉज लॉट ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम वेरियस पीपल बिकॉज देर वर allegations that mass scale conversions had been permitted in that plan. Government is also aware of many irregularities and complaints and matters of huge amount of cash having been paid to some people, some of which according to them they have been returned, some of them has not been returned. There are complaints which are piled up with me on this issue. सो ताका जर तूं जाय जाल्यार 2011च्या प्लॅनाचें स्कॅम, कारण प्लॅन ना, प्लॅन विड्रॉ केलो, जे कितें भानगडी आसा कोणाच्यो कंप्लेनी आसा चवकशी जावप अत्यंत गरजेची आसा स्पीकर सर. करप्शन एंगला कडच्यान लोकायुक्ताक सरकार दिवंक शकता. फुडल्या 4 आठवड्या भितर लोकायुक्त चालू जालो
की डेफिनेटली दिस मॅटर विल बी रिफर्ड टू लोकायुक्त फॉर इन्व्हेस्टिगेशन विथ वॉट एवर डॉक्युमेंट्स आर ऑलरेडी पाइल्ड अप विथ गव्हर्मेंट. पण गव्हर्मेंट ऑल्सो कीप्स इंडिपेंडंट राईट ऑफ टॅकलिंग अ इंडिव्हिज्युअल केस. फुडलो प्रश्न घेऊया. अनेक ताणें विचारलें की ताजो मिनिस्टर कोण आशिल्लो त्यावेळी मिनिस्टर एनास्तासियो मोन्सेरात आशिल्लो. एक प्रश्न लव मामलेदार. स्पीकर सर, रिजनल 2021 प्लॅन जो केला तातूंत एंटायर म्युनिसिपालिटी एरियाज ज्यो आसा त्यो सेटलमेंट अश्यो दाखोवना, थोडे स्टील एग्रीकल्चर दाखयला. म्हाका हांगा दाखोवन दिवपाक जाय की इन्कम टॅक्स एक्ट सांगता की ऑल म्युनिसिपल एरिया जी पळय आसा ती ऑल सेटलमेंटूच इन्कम टॅक्स एक्टा प्रमाणे, आनी जे इन्कम टॅक्स जे भरचे पडटा ते सेटलमेंटाच्या हेजे प्रमाणे भरता, इवन दो इफ इट इज एग्रीकल्चर. हाजो TCP इंट्रस्ट घेवन ह्यो सगळ्यो म्युनिसिपालिटीन एरिया आसा तितल्यो आपल्या सेटलमेंट अश्यो मागच्यो अशा म्हज्या मागण्या. ODP भितर इन्क्लूड करना अशी एक तक्रारीचो भाग आसा. तातूंत कशा पद्दतीन ती इंटिग्रेट करून घेवंक येतली रिजनल प्लाना बरोबर हाज्या संदर्भात सरकार जरूर विचार करतलो. म्हणून हांवें पयलीं सांगलें रिजनल प्लान ओपन करच्या पयलीं एक 5 किंवा 7 जाणांची कमिटी सरकाराच्या लेवलचेर आमी फॉर्म करतले, जांकां ह्या प्रश्नाची काही जाण आसा तांचें सजेशन तकलेन घेतलें. सादारण जून म्हयन्यान किंवा जुलय म्हयन्यान हो प्लानाच्या संदर्भात फुडली कारवाई सुरू जातली. पण एक हांव सांगता, this time I will see that plan is almost in the final stage before the next assembly meets. श्री मोन्सेरात. म्हाका कॉन्फिडन्सान घेवचो. Speaker sir, I will really appreciate the part of the government. In fact, I am here. I am open for any inquiry the moment government puts it. Second thing, I would like to ask the Honorable Chief Minister that I think 2021 plan, you said that plan will be scrapped. Am I right? You said that plan will be scrapped. I'll be starting a new plan. That's your still. Just please go back on your thing. Will you inquire into 2021 scam as well? स्पीकर सर, तो जर तूं काही स्पेसिफीक केसी म्हाका दाखयत जाल्यार एब्सोल्युटली करता. 2011च्या संदर्भात आमकां स्पेसिफीक तक्रारी आयल्या, स्पेसिफीक डॉक्युमेंटेशन आयला गव्हर्मेंटा कडेन. द डॉक्युमेंटेशन इज अंडर स्टडी. सो वेन ही आस्क दॅट क्वेश्चन, it is though not plan which is in existence, there are certain corruption matters which has happened because of that plan. They are corruption issues, so they can be definitely. Then why the 2021 plan was scrapped? I have not said that I will inquire. Why the 2021 plan was kept pending or scrapped? What was the reason? Speaker sir, तो पळय सांगता 2011ची इन्क्वायरीक तो रेडी आहा म्हणटा. हांवें ताजी इन्क्वायरी करता म्हणून सांगून ना. मिनिस्टर आसतलो न्हय. मिनिस्टर तातूंत भितर करप्शन इनवॉल्ड जाल्यार मिनिस्टराची जातली. Because he only said कोण आसलो त्या वक्तार हांव आसलोच ते सगळ्यांक खबर आहा. I am ready to this thing because that was always expected. There was no one was hiding over anything. I am very much open for any inquiry or anything, Speaker sir. Sir, ताणें हें केलें म्हणून हांव सांगता, they were so open that they have signed memorandum of understanding for conversions. No, that's the reason I'm saying let inquiry. Please. They were so open that they took money by checks. That's the reason I'm asking Honorable Chief Minister, please inquire. At least let my name be. Documentation which says that the money was taken for conversion. Honorable Chief Minister, you please inquire into this. At least my name will be cleared once for all. No, at least my name will be cleared once for all. Please inquire into this. Speaker sir, हांवें म्हज्या हातून केन्नाच कोण ताका जबाबदार आसा हाचें नांव घेवन ना. ताणें म्हाका विचारलें मंत्री कोण आशिल्लो, हांवें मंत्र्याचें नांव सांगलें. आतां इन्क्वायरीच्या संदर्भात हांवें इतलेंच सांगलां की ज्यो कितें सरकारा कडेन आयल्या कंप्लेनी, त्यो कंप्लेनी आमी काडून लोकायुक्ता कडेन येता. एखादी कंप्लेन आयसोलेटेड दिसली जाल्यार ती गोवा गव्हर्मेंटाचें एंटी करप्शन इन्व्हेस्टिगेट करतले. पण ट्रान्सपरन्सी त्या वेळार परफेक्ट आशिल्ली. स्पीकर सर, जमनी कन्वर्ट करता आसतना MOUच सायन जाल्यात, जमीन कन्वर्ट करून दिवपाचे रेट MOUचेर आसात. मी फुडल्या प्रश्नाकडे या. श्री विष्णू वाघ. हॅलो, म्हाका 5 या प्रश्नाची जाप जाय अध्यक्ष महोदय.
Answer as per cyclostyle. सभापती महोदय, माझो प्रश्न आसा तो बांबोळे फुलांचो खुरीस आसा ताच्या फाटल्यान गृहनिर्माण मंडळाची जाग आसा ताच्या संदर्भात हांवें हातून विचारलां की ह्या जागेचे प्लॉट्स केल्यात ताची जाप हय ना म्हणून दिला आनी अर्थातच हांवें विचारलें की कोणें ताचेर हें जालां काय म्हणून ऑक्शन तें उत्तर ना म्हणून दिलां लागू जायना म्हणून पूण जर तुमी थंय वयशात जाल्यार थंय पयल्यार कळटलें भितर सरतना पयलोच जो प्लॉट एक आसा त्या प्लॉटाक कोणें तरी कुंपण घाला कंपाऊंड वॉल बांदल्या थंय ताच्या कुशीनूच गोपाळालें म्हणून हॉटेल आहा खुबशे व्हडले व्हडले लोक थंय जेवपाक वयता थंय बरें रुचीक जेवण मेळटा एक दीस थंय गेलो तेन्ना हांवें कोणाक तरी विचारलें की हो हें कोणें घाला तर ते म्हणपाले बाबून घाला तो बाबू कोण तें सोदून काडपाचें हावजींग बोर्डान मंत्र्याक हाची कल्पना आसा की अशें कंपाऊंड घाल्ली एक प्लॉट थंय आहा म्हणून Because sir, हांगासर जे प्लॉट्स आहा आनी जी एरिया आहा त्याच्या बद्दल कल्पना आहा पण थंय जो कंपाऊंड घातला त्याच्या बद्दल म्हाका कांयच कल्पना ना पण ऑनरेबल MLA जे सांगला तेचेर जाय जाल्यार हांव सिस्टमॅटीक तेचेर इन्क्वायरी करता न्ही हो बाबू कोण तें सोदपाची गरज आसा तो बाबू न्ही इतलें तरी हांव जाणा जेन्ना त्या कंपाऊंडाचीच खबर ना जाल्यार तो बाबू कोण तो हांव सोदूंक वचूंक ना पण डेफिनेटली तुका जाय जाल्यार हांव सोदून काडटा बाबू ना ना पूण हें जें जालां हें जवळ जवळ चार वर्सां पयलीं हें कंपाऊंड वॉल घातलां आनी चर्चा थंय अशीच चलता की जाच्या हातान हो तेन्ना हावजींग बोर्ड आशिल्लो तातूंतल्या एका पदाधिकाऱ्यान तो जागो आडोवन दवरला म्हणून आतां तुमी हो व्हेरीफाय करतले कंपाऊंड वॉल मोडटले जें बांदलां तें थंय हांव इमिजिएटली एक्शन चालू करता आनी तेचेर सारकी कंप्लीट इन्क्वायरी करता आनी तुका रिपोर्ट दिता दुसरी गोष्ट अशी की हय हो बाबू कोण तें सोदून काडचो दुसरी गोष्ट की अत्यंत प्रायम स्पेसाचेर हो हें आसा जागो आसा आनी खुबशे आमी फाटीं वाचले कांय सरकारी अधिकारी थंय हें मागपाक पळयताले म्हजी इतलीच विनंती आहा की आमची कुडका बांबोळी जी पंचायत आहा त्या पंचायतीक खंयच सद्या स्पेस ना सादें कुडका बांबोळीचें पंचायत घर आहा तें 30 स्क्वेअर मिटराच्या हातून येदेशें पंचायत घरा अजून सुद्दां 15 वर्सां ताची कांयच डागडुजी जाल्ली ना काय ना ते बाबडेन आतां तेच हाचेर आनी एक फ्लोर काडपाची परमिशन मागल्या म्हजी इतलीच रिक्वेस्ट थंय एकूय व्हडलो हॉल ना त्या भागांत सो तुमी तातूंतलो जवळ जवळ 71,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा तातूंतली एक कमीत कमी 3 ते 4 हजार जमीन ह्या पर्पजा खातीर दिवपाक शकतले पंचायतीक घर बांदपाक आनी कम्युनिटी हॉल बांदपाक म्हाका दिसता प्रपोजल घालपाक जाता आनी तेचेर जर कायद्यान बसता जाल्यार तूं कितें मागला त्या प्रमाणे करून दिवया काब्राल तर आता जसे हावजिंग बोर्डाचे बांबोलीचे विषय आसा आता म्हाका सांग बांबोलीचे जेन्ना हावजिंग प्लॉट जो एक्वायर केल्लो आसा तो डेव्हलप करता तेन्ना तेंचे काय गायडलायन्स आसता त्या गायडलायन्स मिनिस्टर सांगू शकतलो कित्याक कम्युनिटी डेव्हलपमेंट युटिलिटी प्लेस कमर्शियल कन्वर्जन पंचायतीक कितले एरिया अंडर पंचायत हे मेळटले सांगू शकतलो मिनिस्टर साहेब डिटेल्स तुका गायडलायन्स कितें म्हणटा तूं आता हावजिंग बोर्डाचे जेन्ना प्लॉट करता आता खुबशे जाग्यार हावजिंग बोर्ड एक्वायर केल्ले आसा जाल्यार हे बांबोली जेन्ना हावजिंग बोर्ड डेव्हलपमेंट करतले तेन्ना कमर्शियल जागो कितलो आसतलो युटिलिटी कितलो आसतलो हावज तितले पंचायती अंदर कितले प्लॉट दिवले जातले वो लोकल्सांक प्रेफरन्स दितले अशें म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लें प्लॉटांक लागून म्हणटा तूं प्लॉट्सांक म्हाका दिसता तशें गायडलायन्स कांय ना बट म्हाका तें उत्तर हाका ना आसल्यार हांव तुका सांगता पूण लो इनकम गटा खातीर थंय चड जागे राखून दवरचे अशें म्हजी हें आसा की थंय आमकां सगळ्या हावजिंग बोर्डाच्या हातून सोसायटीनी जालां कितें सगळे हाय इनकम वाले वता आनी थंय सेटल जातात तेच घेतात कॉमन मनशाक ह्याच जाग्याचे सांगता ह्याच जाग्याचे प्लॉट जेन्ना करतले तेन्ना LIG खातीर ते रिजर्व दवरा अशें म्हाका दिसता अशी स्कीम फक्त फ्लॅटांक लागून आमचे कडेन ह्या प्लॉटांक लागून काय ना पण ही स्कीम करपाक प्रश्न काल सोंपलो 0 प्रहराकडे आमी